प्रश्न आज म्हाका दिसता आमच्या गोंयचे कल्चराचेर आसा. इट इज रिलेटिंग टू कसिनोज. आनीक मुखेलमंत्री पयलो आसपा लागलो. स्पीकर सर, आज जेन्ना गोंयांत कल्चराचेर वी आर नोन अबाउट सन सोक्ड पॅराडायज, रिलॅक्स्ड कंट्री सायड, आनीक आमचे हे दोंगर बिंगर पट जे आहाय, आनीक आज गोवन्स कल्चर ऑफ टॉलरन्स, free and liberal expression. This was basically how Goa was positioned worldwide by the tourism department. Anik, aaj jori tor chaylas because sir, if you come by air, Dabolim or Mopa, the first thing that hits you is a casino. If you come by train, major station, the gaming wheel is visible first. If you come by road, एक किलोमीटराचेर what you see, activities of CSR, casino advertisement, road dividers, police shelters. पणजे जरी तर येयल्यार स्पीकर सर, मांदोवी न्हंयान दिसना. हिंगा फक्त all of these are blocked by casinos. आनीक आज what is Goa known for? That was known for sun, sense, fun and freedom. But today is being known for gaming, drugs, narcotics, prostitution in the name of these casinos. And that's because, sir, wide official gazette, serial number 1, number 44, dated 31st January 2020, this government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner, full-time appoint karung na gaming commissioner. Anik, speaker sir, ejer answer dila several places. की एक कोडे 109 स्क्वेअर मीटर हा, एक कोडे 110 स्क्वेअर मीटर हा. या हाफ टाइम गेमिंग कमिशनरान या कसिनोचेर या 5 वर्सांनी कितले कोडे वचोन इन्स्पेक्शन केली, कितली रेड मारली. स्पीकर सर, आज जो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिलेलो हा, 15 ऑन शोर कसिनोर गोंयांत आहाय म्हणून 15, आणि दे आर परमिटेड बेसिकली टू ऑपरेट इलेक्ट्रॉनिक अँड स्लॉट मशीन्स. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. Live inga gambling चलता. Speaker sir, आज या सरकाराकडे हांव विचारपाक सोदता, जो कमर्शियल टॅक्स कमिशनर हा, ही कॅनॉट कंट्रोल द सेस जे हे हा, एका फुल टाइम गेमिंग कमिशनर कित्याक ना. आनी LAQ 2A dated 30th July. हो प्रश्न जेन्ना आमकां उत्तर मेळ्ळें, हिंगा इट इज फर्निश्ड दॅट 4 ऑनशोर कसिनो एक्शन म्हाका दिसता कंप्लेन येयल्ल्यो इलिगल थिंगा गॅमलिंग चलता म्हणून. चान्सीस कसिनो, विन ग्रँड 7 कसिनो, ओशन 7 कसिनो आनी बिग डॅडी. पूण तेच हाटल्या हिंगा केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन म्हणून आमकां जाप दिल्या. फ्रॉम 24 केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. स्पीकर सर, आज हांव मुखेलमंत्रीक पयलो विचारपाक सोदतां की सद्या ह्या 1 किलोमिटरा अंडर वेर वी आर स्टँडिंग, आय एम चार्जिंग दॅट देर इज विदिन 1 to 2 kilometers of live gambling happening, which is not permitted. But this live gambling is being happening in most of these casinos, onshore casinos. What mechanism does the Chief Minister have to monitor this? Yeah. Speaker sir, offshore आणि onshore अशा पद्धतीचे दोन, म्हणजे इट इज अंडर अवर गेमिंग रूल अंडर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. हे कॅसिनोज जे सुरू झाल्या आणि सगळ्या जाणांक खबर आसा केन्ना सुरू जाल्या, वेगळे हांवें सांगपाची गरज ना. गोंयच्या संस्कृतीचेर जो उलयता त्याने निदान ताणें तरी हें उलोवपाक जायना आसलें, कारण कॅसिनो स्पीकर सर म्हज्या सरकारान बंद कर मत तूं. हांवें चवथे पुजा सांगतो तुका. स्पीकर सर, कॅसिनो म्हज्या सरकारान सुरू करूंक ना. इट इज अ कंटिन्युअसली कंटिन्युअस मागीर हें कल्चर गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. कोणाचो बिझनेस बंद करूं शकना एखादें सरकार. त्या खातीर इट इज कंटिन्युअसली सुरू जाला. ऑफशोर आणि ऑनशोर ह्या दोन पद्दतीन आसा. तांची वेगवेगळी लायसन्स आनी अंडर रूल गेमिंग रुल्स हेच्या अंडर तांकां लायसन्स दिल्या आणि त्या गेमिंग रुलाच्या अंडर लायसन्स दिल्ल्यात आमी आतां पर्यंत तांकां परमीट करता.
आतापर्यंत कॅसिनोचो टोटल म्हणजे रेव्हेन्यू जो सरकाराक येता Because sir, divert kona. I asked you specifically, live gaming चलता. 4 कोडे under investigation नो report दिला. हे live gaming करपाक तुगेलो gaming commissioner regular येतलो, ओ जो commercial taxाचो जो कमिशनर हा तेका यूज करून वचपाचें आनी रेड मारया रेड मारून धाड हिंगा 1-2 किलोमिटरा मध्ये चलता आम उलयताय तेन्नाय चलता स्पीकर ते सर सांग. आमी लायव्ह गेमिंगाक कोणाकूच परमिशन दिवंक ना चलत ते म्हूण सांगू ऑन ऑन शोराचे चलता सगळे कडेन चलता ते कित कोणी मेकॅनिझम सांगला? हा ट्रॅक करपाक स्पीकर सर आमी टायम टू टायम इन्स्पेक्शन करता आणि लायव्ह गेमिंग कितल्यो इन्स्पेक्शन जाल्यो स्पीकर सर रिपोर्ट दिचो एक मिनिट स्पीकर सर आमी आमकां कंप्लेन आयल्या उपरांतूय करता आणि रेग्युलर इन्स्पेक्शनूय करता ओके त्या खातीर सांगता तो live रिपोर्ट gaming चलना. ना स्पीकर सर रेग्युलर म्हणा उतर सांगोन जायना एक मिनिट स्पीकर सर सो मुखेलमंत्री तुवें सांगपा जाय की रेड जाले 4 जाले ऑन कंप्लेन जाले रेग्युलर म्हणजे कितें ते कंप्लेन आणि स्पीकर सर ज्यांचे कंप्लेन आमच्याकडे येता आमकां जर लायव्ह गेमिंग मेळटा जाल्यार त्यांचे टेम्पररी लायसन्स सस्पेंड करता आणि तांकां सस्पेंड केले ना तुगे आन्सर हा अंडर इन्व्हेस्टिगेशन 8 महिने झाले स्पीकर सर इट इज अ थॉरो इन्व्हेस्टिगेशन करता त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन स्पीकर सर हे तुम्ही बरें चान्सीस कसिनो विंड ग्रँड 7 कसिनो ओशन 7 कसिनो बिग डॅडी कितलो ओल्ड डॅडी हो बिग डॅडी आणि बिग डॅडीचे तुवें कितें केलें कंप्लेन जाल अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आहा अरे 8 महिने झाले 2024 होचो रिप्लाय हा तुगेलो हे रिप्लायचेर स्पीकर सर कितें जालें बिग डॅडी शुगर डॅडी न्हू बिग डॅडी होचोय आहा हेचोय आहा स्टेट कंप्लेन कुंदन आनंद कोण आहे सर केस इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन स्पीकर सर 3 केसी आम्ही बुक केल्या 2 फायनलाइज झाल्या ओके आणि 1 पेंडिंग आसा जुलै 24 जुलै फायनलाइज झाले फॉर्म लागतंय एक pending कॅन्सिल कोतलो कित फायनलाइज केलं तुम्ही आता 2 फायनलाइज झाला म्हणजे कितें लायसन्स कॅन्सल केला फायनलाइज जावप म्हणजे कितें स्पीकर सर ज्या इन्व्हेस्टिगेशनात त्यांचे टोटल जे डॉक्युमेंट्स येतात त्याच्यानुसार ते फायनलाइज करतात त्यांच्या अगेन्स्ट चार्जशीट फायल जावंक ना पण एक आहा पळय ती पेंडिंग आसा ना आज हे 4 जाणांचेर हे जाला मेळ तुमकां लायव्ह गॅमलिंग तुम्ही केस घायले हेंचेर एक्शन तूं घेतलो कॅन्सल करतलो वॉट सर अंडर द गेमिंग रुल्स तेचेर एक्शनची कितें घेवपाची आहा पळय ती एक्शन घेता कितें एक्शन कितें तें सांग एक्शन स्पीकर सर एक्शन बंद कर कॅन्सल कर तेंगेलें कोतलो 1 मिनिट बाबा ना बोस रे साहेब स्पीकर सर हांवें क्लियर केला अंडर गेमिंग रुल्स जी एक्शन तेका आसा पळय ती एक्शन तेंचे घेता येस स्पीकर सर पुढला प्रश्न हो पयलो आहलो हय, सप्लिमेंट सर. आता स्पीकर सर आय टेलिंग दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट दिस ऑनलायन गॅमलिंग आज रेग्युलर गेमिंग कमिशनर ना म्हूण हे सगळे एडवांटेज घेताय आज the income that has to come to the state is also not coming. Speaker sir, there has to be some mechanism to make sure that all these gambling solta, especially Speaker sir, action 10 square meter nawan 11 crore fees capitation fee geta and this is much more 300-400 square meter ache cholota. Speaker sir, आज एजेर control सरकार कित्याक ओगो आसा. Speaker sir, now as per Gambling Act 1976, this is Gambling Act 1976, number 5 subpara 7. What does this say? This says that a license shall be liable to pay recurring fees. This is in the Gazette. Per machine on advance basis. Advance म्हणजे 31st March हुणे 31st March जान तुवें हारी करपा जाय ते वर्साक आम इनकम टॅक्स बोदाय ते भाशेन ड्यूज पेंडिंग आता स्पीकर सर हे जोरी तर वी हॅव सीन लोकांगे जोरी तर बारीक पयशे दिले ना जाल्यार तुमी रोकडे चिमटे काडा सुदीन बाब हिंगा लायट रोखडी बंद उलयता आता पेंडिंग ड्यूज दॅट यू हॅव गिवन पेंडिंग ड्यूज बोगमालो बीच रिसॉर्ट हॅज नॉट पेड 82 crores from 2018 to 31st March. Novotel Shram has not paid 80 crores. Hotel Waingini Valley Resort has not paid 15 crores. O Hotel has not paid 10 crores. Grand Hyatt has not paid 5 crores. The Grand Living Mo advertised gade.
Grand Hyatt. They have not paid 5 crores. Hotel Rio Moha, 11 crores. Big Daddy hankode. Big Daddy has not paid 30 crores. Because प्रश्न ऐसा निर्माण जाता. Now you don't say it is sub judice. Your total outstanding is 350 crores, out of which 100 crores is sub judice. 240 crores as a recovery कित्याक केलना? This is pending for years. 6 महिने आधी जेन्ना monsoon session झाले त्या वेळार we raised. Why and who is protecting this casino lobby? What stops you? आणि एक प्रश्न जे what is shocking is that Japan उत्तर दिला की जे नेगेले excise license card कुतले म्हणून. 31 in your reply you have said notice is to cut their excise license. अंत बंद कर. 2 वर्सां जाली हेंका हे माफियाक सोन दिले. हे दोळी सारखे giant and सोन कित्याक दिले स्पीकर सर? Why is the department selectively targeting common man but हेंगे 300-400 crore केन्ना recover करतलो आणि बंद करना जाल्यार? स्पीकर सर, त्यांनी वेगवेगळ्या 8 कॅसिनोच्यो ज्यो गजाली सांगल्या त्या 8 जाणांचेर हांव एक्शन टेकन टू रिकवर द अमाउंट हाजेर सगळ्यांचेर म्हणजे लायसन्स सस्पेंडेड. तुजो MKM ग्रँड गेमिंग अँड एंटरटेनमेंट इट इज एन लायसन ऑलरेडी सस्पेंड केला. तो बीग डॅडीचेर काय कोणाचेर उलयता तो बीग बी लेजर LLP ओके ताजो जो आहा पयलीं इश्यूज द शोकॉज नोटीस 29/5/2024 इश्यू केल्या ई चलन. ताज्या उपरांत फॉर 8 कोटी रुपया एज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट फ्रॉम द 1/4 पर ऑल्सो द एक्सायज डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्टेड टू कीप द ताज्या फुडली जर आसत त्यांनी सगळी हांव ताका जाय जाल्यार टोटल पेपर. बिकॉज सर तुगेलो जाप आन्सर व्हेरी सिंपल. तुगेलो जापान तुवें सांगिला हांवें फक्त पयल्या हितूर सब ज्युडियस म्हटला. ताज्या उपरांत प्रत्येक जाणांक नोटीस इश्यू केल्ली आसा. 2 वर्सां जाली बंद कर. कित्याक तांकां वर्स तुमी दिता एक्सटेंशन? स्पीकर सर, ह्या वर्षाची फीस त्याची रिन्युअल करून घेतल्या. फाटल्या वर्षाचे ड्यूज त्यांचे कलेक्शन करप चालू असा. ह्या वर्षाची बंद कर मरे 30 करोड 80 करोड दिवपाक सोदता. अंडर लिटिगेशन चलता एक्साइज लायसन्स तांचे पैसे ना. तांच्यो फीस भरून घेतल्या आणि ती फीस भरून घेतल्या. टोटल स्पीकर सर 5 वर्षाचो रेव्हेन्यू 1418. अरे रेव्हेन्यू माय हे रेव्हेन्यू तुका बऱ्या पडा. ये कल्चर कंटिन्यू इयर जे आसा ताची फीस भरून घेतल्या. बंद केल्या. आय विल सल्यूट यू इफ यू क्लोज इट. शट इट डाउन. शट इट डाउन. कोण आलते सांग नाका. कंप्लीट करपाक आन्सर दिला तेणे. बंद कर. स्पीकर सर ताका हांव क्लियर कट सांगता. तो जे सांगता पळय न्ही आमी ह्या वर्साचो तेंचो रेव्हेन्यू आमी भरून घेतला आणि उरलेले फाटले जे लिटिगेशन आसा पळय न्ही हांगासर कोणाकूच सिलेक्टिव्ह बीन कांय ना. सगळ्या जाणांक तुगेलो जो आन्सर आहा in your answer you have given, I am reading your answer of the pending dues. Pending dues is more than 340 crores, out of which you have to recover 250 crores. 6 months ago the same thing was said. Why are you, what is failing here? What mechanism do you have? Where is your gaming commissioner? They Saturday Sunday होता है Delhi. Saturday Sunday mainly Delhi होता है. Monday to Friday सर माझ्या सरकारात गेमिंग कमिशन अपॉइंट केला आणि GST कमिशनर. अरे फुल टाइम बॅटिंग करू ते सार बाउन्सर गाताय यॉकर गाताय ते बोल्ड कोतले ताका. बरो मनीस आड हेडपाचो तेंकडे साधारण न्हू ते बोल. आन्सर देव दे. आन्सर सर ताका बरें खेळूंक कळटा. अरे स्पीकर सर आता मुखेलमंत्री तुझा प्रश्न आता तिसरो मुगेलो सप्लिमेंटरी. आता तिसरो सप्लिमेंटरी हांव जे सांगपाक सोदता. वेन वील यू रिकवर दीस अमाउंट? विल यू सील इफ दे आर नॉट पेइंग? स्पीकर सर 23 पुसा एक्सटेंशन दिली. 13 वर्सान 23 पुसा 6 म्हयन्यांनी. आता मुखेलमंत्रीन कितें केलां सारखे 27 लायन अप केल्या सारकी अप टू 27 तांकां सारखे दोले. आनी 27 पासून कित्याक दोले? 6 म्हयन्यान जाताले. 27 पासून कित्याक दोले स्पीकर सर? हे प्रश्न असा हा. Have you realized that this is affecting our culture? Have you realized it is bad that you said this is last extension? These are your words. Last extension. Can you highlight on this? And will you seal? You have to form a committee looking at this is a very serious issue, Honorable Chief Minister. It is affecting. I know it is not your culture, but what is this? What are we showcasing? A last pade ha edge hatle and tu diupana tu aaj di utoringa.
उतर दी हावजान मुखारान दुसरे जाय जाणांनी दिले जातले बॉन लास्ट 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 कोण हे रिकवरी तेज केन्ना कोतलो आनी हे लास्ट म्हणटा उतर कितें चीफ मिनिस्टरान सांगचें. स्पीकर सर, पयलो प्रश्न त्यांनी जो विचारलो तो रिकवरीच्या बद्दल. तांच्यो जश्यो केसीस फायनलायज जाल्यो ओके का 100% तांची रिकवरी जी आसा पळय न्ही ती आमी करता. स्पीकर सर हांव म्हणटा जशी जशी प्रत्येकाची केस फायनलायज जातली ओके वेरियस डिस्प्यूट एट वेरियस थोडे ट्रायब्युनलान आसा. लायव्ह गॅमलिंग आहाय ते कॅन्सील कर लायसन्स ट्रायबलान कितें का लायव्ह गॅमलिंग करून जाता हिंगा ऑन स्पीकर सर परत सांगलें हांवें ज्यांच्यो डिस्प्युटेड आसा ती डिस्प्युटेड रिजल्ट करून 100% जे आहा पळय न्हू, डिस्प्युटेड ना कांय ना डिस्प्युटेड रिप्लायंट डिस्प्युटेड एकू आहा ब्रिटो म्हणटाय तो एकलोच 110 करोड दुसरे सगळे कांय ना सब ड्युटीज हांव सार तर आन्सर सर चोयन येला. सगळी रिकवरी करता आमी डिस्प्युटेड तेंचे हे सोंपले काय सगळी 100% रिकवरी करता. कितले टायमान टायम बाउंड सांग कितलो टायम लागतो केसीस सोंपले काय आमी विदीन म्हणजे तेच्यो केसीस रेकॉर्ड जाल्यो काय टायम फ्रेम दी टायम फ्रेम जशी केस 15 क्लोज दीस. जाता जशी केस क्लोज जाता 2 वर्सां जाली months. 22 वर्सां केस आहाय ह्यो कितले चीफ स्पीकर मिनिस्टर सर कितले थोड्यो चल्ला केसीस आमच्या कडेन ना थोड्यो केसीस सांगले हांवें ट्रायब्युनलान आसा. Yes. एकूच आहा. Say attorney Kosa. Speaker sir, I won't take much time since Alupin Sogle elaborate kela. I will be very simple. आता you are trying to shift the goalpost multiplication. तू सांगता कोण हाडलें तें and you are talking about the revenue. That is one point. But आनी तुवें म्हणला आतां आपूण केन्ना काजुनो चोयल म्हण. हांव कोणा बरा तरी काजुनो कोणा धाडलो आनी चोयला. आतां तुका लायव्ह गॅमलिंगाच्यो 2-3 वस्तू खेळटाय त्यो सांगता. हे फ्लॅश म्हूण खेळटाय, अंदर बाहर म्हूण खेळटाय, दो पत्ती म्हूण खेळटाय. ह्यो सगल्यो विदीन 1 किलोमिटर फ्रॉम हियर ह्यो चलताय. अदरवायज आमी सांचे वचोन येवपा जाता बिकॉज देट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. स्पीकर सर गोंयची कल्चर आयडेंटिटी समज तरी पयलीं कोणी केल्ली ती तुवें मुखार व्हरपा जायना अशें ना. इफ इट इज रॉंग इट इज रॉंग. आनी इतली 350 कोट्यो तूं 110 crores इट इज अंडर दीस लिटिगेशन कोर्ट बट 250 crores वाय आर नॉट रिकवरिंग बिफोर 31st. तूं कांय काल सांगलें 4-5 हजार उदका बिलां लागून तेंगे डिस्कनेक्ट कोताय आनी ओडेस कोट्ट्या लागून समज तूं हे काजुनोवाले आमचे हुस्तार गोंयचें नांव पिडेकून तर तूं चलोवपा दिता वॉट इज द पॉयंट. सान सी आनी बी आमगेले सँड म्हणून आमी गोंयच फामाद जाल्या. एवरीवेर यू गो टू सी इट इज ऑल काजुनोज. एअरपोर्टा भायर येयलो पयलीं तें काजुनो दिसती पडटा. रेल्वे स्टेशन गेल्यार थिंग काजुनो दिसती पडटा. तिका मांदोवी ना स्पीकर सर राव मांदोवी कोडे थिंगा हायकोर्ट ऑर्डर येयली हाफ वर्द गायला आनी तो हाफ वर्द दाखोवच दिसती पडटा काजुनोचो. सी आ क्वेश्चन इज दीस रिकवरी हे ओडेसी तूं आतां बिफोर 31st मार्च रिकवरी कोता वो कोना. दिस इज द ओनली थिंग. लायव्ह गॅमलिंग बंद करपा जाय. सस्पेंड कर लायव्ह गॅमलिंग बंद कर. लायव्ह गॅमलिंगाचें बंद कर. अदरवायज आमी आतां तुजे बारा जे हॉटेल आहा गेले going on everywhere. अरे Speaker sir, Speaker sir. सगळे उठा. माशाय येस सभापती माशाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर हे कॅसिनो गोंयांत कोणी हाडले ते सांगते. हाडो ते चलोवपा पूण कांय कित्याक कायदा तशें हाडो ते चलय म्हणून हाडो ते नाका. तुगे सरकार बंद कराय. मिस्टर attorney Kosa तुझे प्रश्न किती आसा. मुगे प्रश्न बसून घे. ओडेस कोटी तू केदोन रिकवर कोता 250 crores रिकवर करना बिफोर 31st बंद कर. युरिया बसून घ्या. एक्साइज लायसन्स सस्पेंड युरिया अमाउंट दॅट इज विथ युअर पॉवर क्वेश्चन लीडर बसून घ्या. माय पयस दिल म्हणटी माय रिन्यू कर कोर्ट बसून घ्या. स्पीकर सर तेका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता. एक्साइज लायसन्स सस्पेंड कर. म्हणजे स्पीकर सर आनी जेच्यो त्यांनी एक्सायजा लायसन्स आमीच हें केलां तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे आमकां जर लायसन्स गेमींग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर फुल टाइम अपॉइंट कर. Speaker sir, अपॉइंट कर गेमिंग Speaker कमिशनर. sir, Speaker sir, the major loophole, विचार प्रश्न major loophole is under reporting revenue on cheap purchases. जे चीप आहात तेजेर अंडर रिपोर्टिंग जाता आणि ते जोरी तरी आम्ही अंडर रिपोर्टिंग हे कोतले जाल्यार रियल टाइम ट्रॅकिंग करपाक गरज आहा. हेजेर सरकारान कितें केलां आनी करपा रेडी आहा. स्पीकर सर एकूच मिनिट ती तो जे सांगता पळय 250 भितरले 3 कॅसिनो बंदच आसा म्हणजे तांकां लायसन्स रिन्यू बीन करूंक ना.
3 कॅसिनोचे लायसनूच रिन्यू करूंक ना जे 215 येता तुका ना लायसन्स Because, रिन्यू करू ना ते बरें रिन्यू नॉट अ प्रॉब्लेम बंद दुसरे आहा. आहे ते बंद न्हू. केलंय. अरे दोन ग्रँड नाव हायट लावले चलवता बंद केलंय पासा जात मग तेशी ग्रँड हायट चलवता बरें नाव इन ऑर्डर टू कसं ते excise कंटिन्यू bond विथ कोण? दिस कझिनोज 1400 crores कझिनो या नाल्या, तितून चोपा तू या, 10% देखून लिकेज Area जाल्यार is to Subir 150 crores हांवूय गेल्ला केन्ना सर बेंजी वेगस हो इश्यू इतलो एकदम इम्पॉर्टंट आहा आणि क्रुजा दी हो ते उलय उलय मरे विरेश अरे उलय विरेश स्टेटमेंट केला की बंद झाला म्हणून ते बंद ना स्पीकर सर चालू आसा सगळे चालू आहा. हो म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंट आसा तो रॉंग इन्फॉर्मेशन चालू आसा जो रेव्हेन्यू रिकवर करता स्टेटमेंट केला एज पर विरेश बोरकर बसून घ्या ताचे प्रश्न स्पीकर सर हे जे कसिनो जे 3 कसिनो मेन्शन केला सर हांव इन्स्पेक्शन करपाक लायता बाजार रे सांगल्या हांव आयज इन्स्पेक्शन करपाक लायता विरेश आणि गेमिंग कमिशनर फुल टाइम डिपार्टमेंट दिता स्टेटमेंट रॉंग आसा गेमिंग कमिशनर अपॉइंट कर कमर्शियल बंद करपाक लायक नाका दोन हल्लो मनीस चालू नाका आसा विरेश बोरकर बसून घ्या बिकॉज सर स्पीकरचा स्टेटमेंट रॉंग आसा कितें आसपाक जाय मरे गेमिंग कमिशनर आमकां फुल टाइम गेमिंग गेमिंग कमिशनर कमिशनर आजून पण करता रेव्हेन्यू हांगे अरे गेमिंग कमिशनराचे उलयले ना फुल टाइम कमिशनर गेमिंग केन्ना कमिशनर आन्सर द्या स्पीकर सर फुल टाइम रोज